गोंयभर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी सगळ्यांनी तो इन्सिडंट चोयला आसतलो. अँड द इन्सिडंट वॉज अबाउट अ सिनियर सिटीजन. एक तेगे चेडो आनी ते चेड्यागेली बायल दोगांय मेन ते सिनियर सिटीजनाचे आत गायलो अँड दे असॉल्टेड हिम वर्बली एज वेल एज तुम चोयला. तेक जोत्यान मारलें, तेक फोटान मारलें, तेक तापटान मारलें. हे तुम्ही आख्या व्हिडिओचेर चोयला आसतले. आतां ही इज अ सिनियर सिटीजन आनी तो पाय ते गेलो. आमगेल्याय घरा मुगलोय डॅडी हा घरा कोडे. ही इज ऑल्सो इल. जाताय उंच सकल जाताय, घरांकू इश्यूज जाताय. आनी एक जाणटेपण म्हणल्यार कितें, एक भुरगेपण पोत्तें भुरगेपण येवप. मुगले घरा कोडे डॅडी कितकोन हें कोत्तो म्हाकाय खबर आहा. म्हाकाय राग येता एक पाटी तो कितें आय तेश कोन कोता. बट देन लेटर आय कायंड ऑफ रियलायज दॅट तेंगेलें जाणटेपण म्हणजे भुरगेपणा असो पोत्तें. आमकांय बी धाकटे आसतना जायते त्रास काडले मायन पाय. तेशें कोन्न लोकांक चिंतूं जाय की दर एक घोराब्यान एक जाणटेपण आसोताच. इट्स माय टर्न टुडे, टुमॉरो इट्स गोइंग टू बी योर टर्न. एवरीबडी हॅज टू गो थ्रू दॅट फेज. But that doesn't mean that you verbally assaulting is one thing. आणि तू कित काय म्हणल्या मॅन हँडलिंग कोताय, हातीन तेका माताय, जोत्यान माताय, फोंटान माताय, मुठी माताय, तापटायताय. दॅट इज नॉट द वे टू ट्रीट. कित्याक ती एज ती तेंगेली. तेंका थिंगा मोशन जाताय तें कोणा सांगपाक. थिंगा ते एक पाट युरिनेट कोताय कोणा सांगपाक. हे अंडरस्टँड आम जावपा जाय. कित्याक आमगेय बी जेन्ना धाकलीं आलोलीं आमकांय कोणा आलोलें. बट आमगे ती रस्तो थिंगा माय पाय काडटाली. आमकां इचान आलोली तूं कित्या मुतिलां, तूं कित्या हें केलां म्हूण इचान आसली. बट दॅट इज द नॅचरल प्रोसेस वॉट एवरीबडी हॅज टू गो थ्रू. बट हिंगा जाल तें सामकें वायट जालां आनी ही एश कोन्न पोतून ना जावपाक. कित्याक प्रिवियसली ऑल्सो आय हॅव हँडल्ड 2-3 केसीस ओवर हियर. सिनियर सिटीजनाचे आत घालप, तेगले चेड्यान तेंगले चोडान एश कोन्न जालो हा इन्सिडंट. सो हांव हिंग मागोतां आमगे पुलिसां कोडे. And I thank the Kolva PI for taking prompt action. Action घेयले आनी तेंका हाडली. आनी तो सिनियर सिटीजन तेंगे तो पाय हा तेका सोयऱ्यां थिंगा दवरलो. I am very thankful to Suarez for taking again initiative all the way from Kolva हितून कुंकोली सोन येयलो तो. आनी तेणे आपणागेले कंप्लेन गायलो हा कालूय बी. आनी आज आनेक तेणे एडिशनल कंप्लेन हें केलो हा, इन्वर्ट केलो हा. नाव एज पर द कंप्लेन तेंका दोगांयकूय हाडली अँड वॉट एवर द नेसेसरी प्रोसिजर्स हॅज टू बी डन इज ऑलरेडी डन अँड दे वर इन द कस्टडी yesterday. सो तेंक and whatever process has been done. Now the law has its own course. That I don't want to talk on, but the rest the police and the judiciary will take care of. But हिंगा एश कोन केन्ना जावपा शिरपणा in the near future. आनी हांव मागोतां जेन्ना केन्नाय एसोली सिनियर सिटीजन पुलीस स्टेशनार येताय, आपणागे चेडो सोतायता माता, आपणागे चोडू सोतायता माता, I request the Home Minister, you have to tell your so-called cops who are under you, your home ministry is under you. So तेंका तुवें सांगपा जाय, तेंक तुवें ब्रीफ करपा जाय without any this thing further investigation. First of all, this thing complaint has to be registered. Senior citizanaचे कित्याक जायते असॉल्ट आयज जाताय सिनियर सिटीजनाचे. ते गोर बाट देरांक जोनेलां हावपाक फकत तो पोटोड हावपाक ते सिनियर सिटीजनाचे आत घाताय. बाट जाण्ट जाताय तेन्ना तेंक ती नाकाय. तो त्रास जाता, एक हेडेक जाता, एक बर्डन जाता जाणटेपण. बट ती इसोताय तेच मायन दूद पियोन तेंक ओळी केल्ली म्हूण, तेच पायन कास्तीक काण तेंक ओळी केल्ली म्हूण. आतां ए द्यालो ए दिबेसली जावंक नाय ती. गायचे दूध पिन, बोकड्या दूध पिन, मायन पायन त्रास काडो म्हूण आयज तेंगे दीस मेळ्ळे. आनी तेंच हाडां ती ताकद आहा न्हू, तेच मायन पायगे कुसतात आनी तेच मायगे दुदा कुसतात. सो आयज ती इसोताय कित्यानी कात तें कंप्लेन दिल्लें काल. ताजें कारण म्हटल्यार हांव काल म्हगेलो मोबायल घेवन पयर रेफर स्ट्रीट वच
हांव मोबायल घेवन आसलो आनी हांवें मोबायलाचेर जपाच करून मुगे फ्रेंडान म्हाका हो व्हिडियो धाडलो आनी हांवें तो चोयलो. व्हिडियो चोयतना म्हाका मातशें बरें डीप फिलींग जालें बिकॉज आय एम व्हेरी मच पर्टिक्युलर अबाउट द ओल्ड पीपल एंड द किड्स. इफ समवन टच फॉर द किड्स आय गेट व्हेरी मच अनॉयड एंड सेम टायम एट द ओल्ड म्हणटरी हांवें जपाच करून हांवें कडेनी कुंकळेचो म्हणटरी हांव कुंकळ पुलीस स्टेशनार गेलो आनी हांवें आमगे डायगो आहलो पी आय आनी हांवें ताका सांगिल्लें अमके भाशेन वचो तो म्हणलो देर इज नो एनी प्रॉपर एड्रेस. मागीर तूं मातशें हेजे वयल्यान फायंड आउट कर. मागीर हांवें कडेन झुपकून आनी एक दोग जाण आमगे फ्रेंडा म्हळ्यार बाय द इवनिंग आय गॉट द मेसेज सेयींग दॅट इट वॉज फ्रॉम बेतलपाटें. सो इन बेतलपाटें मुगे भयणीगेलें चेडूं थिंगा हें आहा पंच आहा म्हणटा हांवें ताका इन्फॉर्मेशन घेयलें आनी हें म्हणटून क्लियरिफिकेशन जालें. आनी उपरांत म्हाका पी आय हेणें सांगिल्लें तूं वसा न्ही दॅट इज तें पोटाक कोलवा हितून Judicial. हय म्हणटरी हांव कडेन रोखडो हांव हिंगा काल हांव रोखडो हिंगा पुलीस स्टेशनार हांवें तेजेर FIR केलें बरयलें कंप्लेन दिलें आनी म्हाका सायबान म्हाका बरो हेल्प केलो आनी सगल्यांनी एवरी पर्सन हेल्प मी. तेका इतलो राग येयलो आमगे पी आय हाका की ते क्लिप चोवन व्हिडियो चोवन तेका बरो राग येयलो. म्हणून हांवें तें कंप्लेन दिलें आनी हांव घर गेलो म्हळ्यार अबाउट 7:30 दे कॉल्ड मी अगेन. तांकां ऑलरेडी एरेस्टेड म्हूण तांकां एरेस्ट केलें आनी हांव कडेन 8:30 सुमारान परत थिंगा येयलो. रावंड अबाउट 11:30 हांव घर गेलो राती फाटो 12 हांव घर पावलो आनी सगळें तांकां आख्खें तेगेलें हें कोन्न आनी तो जाणटे तो आहलो तेका कितें जालें तो कितें करूं जाय तो म्हणलो आपणाक ओल्ड एज तूं वयता आपण वयता म्हणलो कित्याक ताका तेजे कडेन वचों नाका आसलें. तें सगळें इन्फॉर्मेशन बीन कोन्न मागीर तेगे चेडवाक उलयलें तेगे चेडूं म्हणलें आपूण हिंगा आक्षिसोन तेगे कोण सासपाय तेका धाडटा आनी तो तेका हँड ओवर कर म्हणलो आनी तूं वच म्हणलो. म्हणजे हो तूं आंटी तें हँड ओवर जावं पडटा तूं राव म्हणलो बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर द कंप्लेनंट म्हणलो तो. मागीर हांव 11:30 हांव तेका हँड ओवर केलें तेका आनी ते उपरांत हांव हें घर गेलो. तेका Weakness म्हाका actually तेगे बॉडी लँग्वेज दाखयता की तेका सोदां माताय ती तेगे सोदां माताय म्हणटा तो मातशें भिलो आहा आनी तो म्हणटा आपणा माताय म्हणटा आनी आपण थिंगा रावोंक खंय म्हणून लागलो तो आनी आपण ओल्ड एजी वयता म्हणून लागलो थिंगा रावता म्हणून लागलो. मागीर ओल्ड एजी ते पेंजी पसून येयल्ले मागीर त्या चेडवान म्हणल्यार तेंचे बरें जाणाका आयज सद्या तेका आपण आपणा रिलेटिव्हा बरें दोता आनी टुडे शी वील बी टेकिंग द डिसिजन. What section under तुम्ही कंप्लेंट